Namaskar. We are not sad for Father Stan Swami. We feel sad for this noble democratic country and its traditions. When an 83-year-old man can be told that he's been taken for interrogation and then taken over to Bombay, almost hidingly, it does not bring credit to our country. May I remind you what the Supreme Court recently told us in relation to the CAA judgment. The hand of God intervenes, and those who think they can do whatever they want, may I remind you that there is a hand of God that will intervene when necessary. Thank you. God bless you. God bless India. As a priest and as an activist myself, I feel sad and pain the way they have eliminated Father Stan Swami by playing with his health. Is it really an act of terrorism to stand up for human rights? Is it an act of terrorism to raise your voice for the voiceless, to raise your voice for the marginalized and the tribals? It is said that our system could not accord justice to the very man who was fighting for the justice of the marginalized. It is said that he had to die a martyr waiting to be bailed out for the crime that he has not committed. Whoever we are, whether we are activists or not, we feel pain, we feel sad. And we salute the martyr, and we hope that his life, his martyrdom, and his fight for justice will inspire many of us. And we pray that his soul rest in peace. आधी कोंबो सात घालून लोकांक उठाई आवाज करून उठायता म्हूण त्या कोंब्याक उडयलो मारून. फादर स्टॅनानूय आवाज उठायलो म्हूण जेलीन घातलो धरून. 84 पिरायेर ताका मरण ताणी दिलें दारून. आदिवासी दाली गरिबा 500 वर केलो. इंडियेक आसलो विजय माल्या भाशेन युकेना गेलो. तोर दिसाचो ताका येवन धरूंक सरकार कित्याक दिलो. चोरां भाशेन रातचो येवन ताका कित्याक धरून व्हेलो. चोरां भाशेन रातचो येवन ताका कित्याक धरून व्हेलो. जेजू भाशेन फादर स्टॅनाचेर ताणी आरोप घातले.
जेलीन सारखें जेवण ना वखदां ना त्रास भोगले कितले फ्रीडम फायटर पासून फादर्स डेना भाशेन ना पोरातले ब्रिटिशांनी पासून गांधीक त्रास दिवंक ना इतले पाकिस्तान दुयेंस जावन हातींतलो ग्लास सगळा पडो चिवोन पिवंक स्ट्रो ना तुळसी पर्दी म्हूण फादर रोडो 3 म्हयने पासून दिवंक ना देजेमरान तोंडी चोडो गरम कपडे दिवंक ना फादर बाबडो तोंडेन खडखडो गरम कपडे दिवंक ना फादर बाबडो तोंडेन खडखडो नीत दिली पूण कोर्टाचेर नीती घेवंक ना 9 म्हयने जाले एकूय दीस ताची केस कोर्टान जावंक ना प्रज्ञा ठाकूर टेरर केसीन आसोन सोडले एक्शन घेवंक ना पूण फादर स्टेनाक 9 म्हयने पासून बेल दिवंक ना फादर स्टेनाक ताणी बॉम्बे जे हॉस्पिटलान हाडलो पूण कोविड टेस्ट करनासतना परत जेलीन धाडलो कोर्टा कोविड जावन होली फॅमिली हॉस्पिटलान जीव सोडलो हेच पोरी फादर बिस्मार्काचो दर्यान बुडोवन जीव काडलो हेच पोरी फादर बिस्मार्काचो दर्यान बुडोवन जीव काडलो जेजोईत पाद्री तो दिवस पोणी ताणे जिवीत सारला हिटलरा भाशेन डिक्टरशीप घेवन ताणी ताचेर शाप मारला ताचे कश्ट पळोवन हिंदू मुस्लिमाचे काळीज दुखान बोल्ला जनवारा भाशेन त्रातार केलो सांगमुनीसपण खूंय उरला फादर स्टेना वसलो फादर मेवोंक आमी बागी ताका मातेल्याची देवजेर उल्लीत कोत्तलो वेगी ताका सुर्गीचें सूख मागोया एक मिनोत रावोन ओगी एक्टिविस्टाच्या पावलांनी चलोन सगल्यांक पोरात जागी फादर स्टेन स्वामी वेगीन सांज जावंक मागया देवा लागीं आयज जे फादर स्टेन स्वामीक
हो आयज ट्रायबल लिडर आशिल्लो आनी झारखंड स्टेटान हो ट्रायबल लोकां खातीर तेंचे रायट्स झुजतालो. आयज जे आदिवासी कम्युनिटी तेंचे लँड रायटाक लागून, फॉरेस्ट रायटाक लागून आनी लेबर रायटाक लागून हो आयज फादर ह्या स्टेटान आनी दुसऱ्या स्टेटान वावुरतालो. तो नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनाक लागून तेंय झगडटालो. हें आयज कितें, हें 5th शेड्यूल म्हळ्यार कितें, जे ट्रायबल लोकांक, जे शेड्यूल ट्रायब जे आसा हेंचें जे कल्चर आनी इकॉनॉमीक इंट्रस्ट पळय आसा राखपा खातीर हें 5th शेड्यूल आशिल्लें. पूण त्या स्टेटींनी, इन्क्लुडींग गोंयच्या स्टेटींनी, हेंचो सारको इम्प्लिमेंटेशन जावना म्हणून हो फादर स्टॅन स्वामी ह्या ट्रायबल लोकांक झगडटालो. हो जो मनीस आशिल्लो मायनॉरिटी समाजाचो आनी काम करतालो मेजॉरिटी समाजाचें, जे बारीक लोकांचे पळय तो काम करतालो, तांकां आयज तेंचे रायटाक लागून ST समाज ह्या लोकां खातीर, SC समाजाक लागून, ट्रायबल लोकां खातीर हो झुजतालो. फादर स्टॅन स्वामी सोंपलो. अनिती आड झुजपी, गरीब दुबळ्यांचे हक्क राखून दवरपी हो आवाज बंद जालो. देखून आमकां खंत भोगल्या, दूख भोगल्या. खंत भोगता, दूख भोगता, कित्याक दुसऱ्यांक न्याय मेळोवन घेवपी ह्या वरिश्ठ झुजाऱ्याक आमचे न्यायालय पासून न्याय दिवंक शकले ना. बणकणीन आसतना एक जेवण खाण खावपाचे पासून हो एक सादो हक्क ताका दिवंक पावले ना. हो खडेगांत आवाज सासणाक बंद जालो अशें ताचे हत्यारे घडये समजत. ताची हत्या कोणें केल्या ती आमी सगळीं जाणा. पूण हो आवाज बंद जावपाचो ना. फादर स्टॅन स्वामी भाशेन आनिकूय जायते जाण उपजतले, नीत सांबाळपाक, न्याय मेळोवन घेवपाक, दुसऱ्यांच्या हक्कां पासत उबे रावपाक. त्या मेरेन आमच्या सोंपून गेल्ल्या फादर स्टॅन स्वामी हाका सर्गीचें सूख आमी मागता. देवान ताच्या आत्म्याक शांती फावो करूं.